आता तुम्ही म्हटले की मूर्तिकलेक कलाकार जे आसा तांकां फूल टायम ह्या प्रोफेशनाक दिवपाक मेळना. खंय तरी तांकां एक ह्या प्रोफेशनान तो एक दर्जा जो मेळपाक जाय तो मेळना म्हणून अशें जाता. काय म्हटल्यार आनी ही जी कला आसा ताका गोंयान जो सन्मान आसपाक जाय, जो एक दर्जा मेळपाक जाय, तसो ह्या प्रोफेशनाक मेळलो आसा? हय, तशें पळोवंक गेल्यार न्हू जाल्यार आमचे मुर्ती कलाकार तो मागीर आमच्या गोंय सरकाराची जी मदत आमकां मेळत आहा ती खूब बरी आसा. गोंय सरकार आमच्या कलाकारांक मुर्ती कलाकारांक जे अनुदानी हे दिता, ती सबसिडी दिता. म्हणजे एका मुर्ती फाटसून ह्या वर्सा तरी 200 रुपया केल्ली आहा आमच्या सरकारान. गेल्या वर्सा म्हणजे ती 15 वर्सां सुमार ही सबसिडी प्रत्येक मुर्ती फाटसून 100 रुपया अशी मेळटाली. जास्तीत जास्त 250 दर मुर्ती करता ताका 25,000 पर्यंत अनुदान जे मेळटालें ताका ते हेल्प म्हणून एक दिताले. आयज ह्या आमच्या गव्हर्मेंटान ती सबसिडी डबल करून 200 रुपया पर मुर्ती अशें केल्लें आसा. त्यामुळे आमकां गोंय सरकाराचे सुद्दां सगळ्या आमचे कलाकार भावांक सगळ्यांक हेची मदत जाता. दुसरी मदत आमकां आमचे गोवा हँडीक्राफ्ट अँड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन आमचे अध्यक्ष जे आसा श्री प्रवीण आल्लेकर आमचे मित्र, तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हँडीक्राफ्ट अँड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हेजे मिनिस्टर श्री रवी नायक यांच्या फुडारपणान आमकां प्रत्येक वर्सा हे कलाकारांक माती मोडणीचें मशीन दिता, निडींग मशीन म्हणटा ताका. तें मशीन दिल्या कारणान जे लेबर कॉस्ट आसता मनशाक कलाकाराक जे लागता माती मोळपाक तो कॉस्ट कमी जाल्लो आसा. त्यामुळे प्रत्येक वर्सा जवळ जवळ 70 ते 80 मशिनां प्रत्येक भागान ह्या टोटल ऑल ओवर गोवा 70 ते 80 मशिनां एवरी इयर दिता. ती अशी वाडत आसा, प्रत्येक वर्सा दीत आसा प्रत्येक कलाकाराक. गेल्या वर्सा दिल्ली त्या पेक्षा मागीर दुसऱ्या वर्सा दुसऱ्याक दिवप अशा तरेचो हो उपक्रम आहा न्हू ते आमचे गोवा हँडीक्राफ्ट अँड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन हेंच्यांनी चालू दवरलेलो आहा. तो खूब म्हत्वाचो आहा. तांकां लागून जे सहकार्य मेळटा तें बी म्हत्वाचें आहा. दुसरो जो कलाकार जो मुर्तीकार सिनियर सिटीजन जाल्या नंतर ताका जे मानधन मेळपाक जाय, जे आतां मानधन आमकां 2,500 रुपया सरकार दिता, ते सरकाराचें अनुदान ताका तें पेन्शन हे मेळपाक लागून ती बी सवलत आसा. सरकारा कडसून मदत ही मेळत आसा. फक्त कशें आसा, ही पारंपारीक कला थोडीशी जी जतन करून दवरपाक लागून आमकां प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचेर ती मात करपाक जाय. ताका लागून सरकाराचो खूब आमकां मदत जाय, सहकार्य.